मारिया सायमन पियार ही फ्रांसांत आसली. ती काय पार्किन्सन पिडा आसली, हात पांय कामतेले. ह्या सिस्टर मारियान आनी तिच्या सिस्टरांनी जुआंव पावल दुसऱ्या कडेन मागलें. जुआंव पावल दुसऱ्या, तूं भाग्यवंत देवाचो व्यक्ती जावन आसा. तूं काय पार्किन्सन पिडा आसली, ह्या सिस्टर मारिया की पार्किन्सन पिडा आसा, तूं देवा कडेन मागोवन ती पिडा गूण जाय शंकर. पार्किन्सन पिडा म्हाका जेन्ना गूण जायना आमी जाणा एक फावटी आयल्यार, पूण ह्या सिस्टर मारियाची पिडास गूण जाली. धाकट्यारांक अजाप, हाचे सगळे रेकॉर्ड आसा. पार्किन्सन पिडा आसली, सगळी तेजी खुणां तिजे तें आसली, संकेत आसले तिजे तें प्रूफ आसा. ताज्या उपरांत ती गूण जाल्ली प्रूफ आसा. देखून हें प्रूफ एकच मातेन मानून घेवन जुआंव पावल दुसऱ्याक सांत म्हूण पासारलें. आनी एक भयण फ्लोरिबेत मोरा डायस ही कॉस्टारिकाची, तेका ब्रेन एन्युरिझम आसलें. ब्रेन एन्युरिझम, ब्रेनाची एक विशेष पिडा, तिणें जुआंव पावल दुसऱ्या कडेन मागलें जावन आसा. आनी जुआंव पावल दुसऱ्यान हें अजाप सर्गांत थावन तिच्या जिवितांत केलें, देवाच्या पदवेन आनी सक्तेन. आनी ही पिडा संपूर्ण तरान नपय जाली. पयलें ब्रेन एन्युरिझम आसलें, आतां संपूर्ण तरान ना जालां. कशें जालें? सांता भक्तांच्या विनवणेच्या मागण्यान. सांतीसीम त्रिंदादीक मान करून दिव्यवाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. भोवमोगाचे न्हू, देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन ताजी वाखाणणी करून ताचें आराधन आमी करया. गावया एक गीत दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या दैवीक गायना ह्या बुकांतलें. पेज नंबर 65, 60 आनी 5, कंतार नंबर B56, B50 तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव. तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तूं पवित्र देव. तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव. पावलाकांनी सिलासा बंदेंतलें सुटयलें, पावलाकांनी सिलासा बंदेंतलें सुटयलें. बंदें स्तुती करतना सडवण दिवंक तूं आयलोय, बंदें स्तुती करतना सडवण दिवंक तूं आयलोय. देवा आमकां सुडका दी, देवा आमकां सुडका दी, देवा आमकां सोडवण दी, देवा आमकां सोडवण दी. पवित्र देव, तूं पवित्र देव, पवित्र देव, तूं पवित्र देव. सुडका सोडवण लाबोवचो पवित्र देव, सुडका सोडवण लाबोवचो पवित्र देव. तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तूं पवित्र देव. शाद्राक मेशक अबेदनेगो उज्यांतलें राखलें, शाद्राक मेशक अबेदनेगो उज्यांतलें राखलें. उज्यां स्तुती करतना थंड वारें थंय भरलें, उज्यां स्तुती करतना थंड वारें थंय भरलें. देवा आमकां सुडका दी, देवा आमकां सुडका दी, देवा आमकां सोडवण दी, देवा आमकां सोडवण दी. पवित्र देव, तूं पवित्र देव. सुडका सोडवण लाबोवचो पवित्र देव, पवित्र देव, तूं पवित्र देव.
सुडका सोडवण लाभोवसो पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तूं पवित्र देव. भोवमंगळा सर्गींच्या बापा, तूं पवित्र आनी भाग्यवान देव. अघम उजवाडांत परजळांत तूं जियेताय, तरी तुज्या भुरग्यांचेर तूं दयाळ दीस घाल. आमचें जिवीत पवित्र भाग्यवंत आनी परजळी करूंक आशेताय. बापा, आमकां पवित्र आनी भाग्यवंत करचीच तुजी मांडावळ जावन आसा. ह्या मांडावळेक आमकांच आमी समर्पण तुका दिता. बापा, आमी पातकी, आमी अयोग्य, आमी नाफाव जावन आसा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान आमकां धुवन परिशुद्ध आनी नितळ कर. ताच्या कुर्साच्या मरणांतय आमची पातकां तूं बक्षी. आमच्या शिरापांतले, आमच्या बंदड्यांतले, आमच्या पुर्वजाच्या पातकांच्या शिक्षेंतले आमकां तूं निवार बापा. दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या ह्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तुज्या आशिर्वादान आमकां चड आनी चड पवित्र कर, भाग्यवंत कर. चड आनी चड तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांतय तुवें आमकां फावो केल्ली ती सोडवण आमी जोडिशें कर. हें आमी मागता समिया जेजूचे नांवी, जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुज्या सगळें सासणाच्या सासणाक राजवडकी चलयता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशीं आसा तुमी सगळीं? तुमकां सगळ्यांक एक बरो वर्तो कुरपेचो दीस हांव मागतां. दिव्य वाणी लायव्ह हे मागणेचे कार्यक्रम आमकां समेस्तांक देवाच्या कुरपेच्या वेंगेंत सांगात हाडटा. तर आमी सांगाता मेळोन देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. आज घेवया तें देवाचें उतर द्वितीय बुकांत 6व्या वसरांत 4थी वळ, ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 4. आयक, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. सर्वेस्पर देव इस्रायलाक उलो मान म्हणटा. आयक इस्रायला. आयक म्हळ्यार देवाक आमी आयकोवचें. आयकोवचें म्हळ्यार चीत दिवन आयकोवचें. आमच्या आत्म्यान आमी आयकोवचें, आमच्या काळजान आमी आयकोवचें, आमी विधेय जावचें. लिसनिंग मिन्स बीइंग ओबिडियंट. ओबिडियन्स म्हणलो शब्द ओबिडियरे म्हळ्यार शब्दांत येता. ओबिडियरे म्हळ्यार लिसनिंग. आयकल्यार, समजल्यार मात्र आमी विधेय जावंक जाता. देखून देवान सांगची उतरां आमी आयक जाय. कितें ती उतरां जावन आसात? आयक हे इस्रायला, शामा ओ इस्रायल. शामा ओ इस्रायल म्हळ्यार आयक इस्रायला. सर्वेस्पर एकलोच देव. म्हणजे आमी सतमानसो, आमी पात्यांसो एकच देव, नीज देव, खरो देव. ताचे शिवाय दुसरो देव ना. सगळ्या संवसारांत जायते लोक बोंब्या पुजा करता, मुर्ती पुजा करता, पितीसपणां पातयेता, रुखांची, झाडांची, रसनेची पुजा करता, मनजातीची, सुकण्यांच्या सांसाची, सुर्या चंद्रमाची, नखेत्राची पुजा करता. आमी तरी हे सर रचलेल्या सर्वेस्पर देवाची, रचणाराची मात्र पुजा करता, ताजें मात्र आराधन करता. तर कशें आमी ताजें आराधन करीचें? देवाचें उतर म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. तेन्ना तुजें जिवीत देवाक मानवाच्या भाशेन महिमे बरी जातलें. मोगाच्यान आमकां सगळ्यां महिमे बरीत जावंक आशा आसा न्ही. महिमे बरीत जावचें म्हळ्यार उजवाडाचें, परजळाचें जावचें. आमकां सगळ्यांक नवे वस्तू, परजळीक प्रकाश भरीत वस्तू म्हळ्यार आमकां पसंद न्ही. आमी नवीं वस्त्रां घालूंक आशेता, आमी नवें घर बांदूंक आशेता, नवें कार काडूंक आशेता, नवें वॉच बांदूंक आशेता, नवें मोबायल आमकां मेळ्ळ्या बारी खुशी. नवे नवे वस्तू, नवी नवी वस्त्रां घाल, नवे नवे तरासो संगार कर, सोबीत सुंदर दिसोंक आमकां आशा. मोगाच्यान हो आमचो अत्रेक देवी बरें करून जाणा. आनी देवी आशेता म्हाका तुका परजळी करूंक. आमी वाचता पळयत पुस्तकाच्या 11:20 आनी 1 वसरांत त्या उगडापणाच्या बुकांत 5 वळीर, बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 5. तेन्ना सिंहासनाचेर बसलेल्यान म्हळें,
आपले हांव सर संगती नव्यान रचन करता. म्हाका न्हू सर्वेस्पर देवूच म्हाका तुका नव्यान रचन करूंक आशेता. नेईच आमकां नवे वस्तू बरे वस्तू आमकां पसंद जातात. आमकांय नवें जावंक आशा आसा. कित्याक आमी प्राय जाता आसतना आमची हाडां कुंब जातात. आमकां भगता आज न्ही जाल्यार फाल्यां म्हाका संपूर्ण बरी भलायकी जायची, म्हजी हाडां पुरा घट्ट जायची. हाडांच्यो गांठी, हातांच्यो गांठी जावं दी, बोटांच्यो गांठी जावं दी, दंपरा गांठी जावं दी, पेंकटाची गांठी, ह्या पाटीच्या कण्याची गांठी जावं दी, थंयसर बळवंत आसा जाय, मसल्स बरें आसा जाय, म्हजी जिरवण बरी आसा जाय, कसलीच पिडा शिडा आसो नजो, संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आमी आसा जाय म्हण आमी हरी एकली आशेता हांव म्हाकाच्यान. देखून सर्वेस्पर देव तशेंच आमकां करूंक आशेता. आपले सर संगती हांव नव्यान रचन करता. म्हणजे ह्या संवसारांत दीस वेता वेता आसतना हरी एक परणे जाता. मोगाचें नवे वस्तूर परणे जाता, नवे मोबायली परणे जाता, नवें कार परणे जाता. आनी ह्या दिसांनी सायंटिस्ट विज्ञानी म्हणटात आमचो सूर्य सयत परनो जाता. आतां इतलो उजवाड आसल्यार आनी सबार वर्सां उपरांत जावंक पुरो करोडांनी वर्सां उपरांत सुर्याक सयत काळबाण पडटली. चंद्रेम उजवाड दिवचो ना, नखेत्रां सयत तांचो उजवाड होगडायतली. पूण देव म्हाका तुका एक नवो आकाश आनी एक नवे पृथ्वी तो रचता. ते आमी वाचता 20 आनी 1 वसरांत पयल्या वळिरता. बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. हांवें तेन्ना नवें जेरुसलेम सर्गांत थावन देवान येवचें हांवें पळयलें. एका होकलेक नेटयलेलें बरी देवान येवचें तें हांवें पळयलें. आनी थंयसर मोगाचें न्हू आमकां वाचूंक मेळटा त्या नव्या जेरुसलेमांत उजवाडाची गरज ना. सुर्याची ह्या खंयच्याच ह्या संवसारांत नाश जावन येवच्या उजवाडाची गरज ना. थंयसर देवूच उजवाड जावन आसतलो. आनी त्या उजवाडांत आमी जियेत आसतना थंयसर मरण आसचें ना, थंयसर खंयचेंच नाश जावचें ना. बगार थंयसर आमी सासणाक जियेतले, सक्कळ संगती सासणाक जियेतली. तें जावन आसा सासणाचे संगती. थंयसर सासणा जियोंच्यो संगती. थंयसर देव आमच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो. म्हणजे म्हाका तुका देव एक पुनर्जिवंत कूड दितलो. आमी वाचता थंयसर कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वसरांत ह्या संवसारांत आमची कूड म्हणलो तंबू कुंभ जावन येतना सर्गार नाश जायनातलो एक निवास स्थान आमकां तयार जाता म्हणून बरयलां. हालेलुया. म्हणजे ह्या संवसारांत आमची कूड कुंभ जातना, हाडां कुंभ जातना, कातीक मिरये पडटा आसतना आमकां उठोंक जायना, बसोंक जायना. आनी प्राय जाता आसतना आमी जाणा थोड्यांक आर मारता, न्हिदिल्ले गेणे आसतात, मेंदू कुंभ जाता, जिरवण सारकी जायना, दोळ्यांची दिश्ट उणें जाता, कान आयकोवचें उणें जातात, आनी उपरांत उलोवंक सयत जायना. पूण सर्गार देव म्हाका तुका एक महिमेची कूड तयार करता. थंयसर आमी सासणाक देवा सवें जियेसी. आनी सासणाक देवा सवें जियेतल्यांक मोगाच्यान आमी म्हणटा सांत भक्त. नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमी सांता भक्तांचे फेस्त आमी करता. आनी नोव्हेंबर म्हयनो आमी प्रारंभ करता. नोव्हेंबर 1 इज द डे ऑफ फीस्ट ऑफ ऑल सेंट्स. सर सांता भक्तांचो दीस. आमी सगळें वरस सांता भक्तांचे एक ना जाल्यार एक दीस तांकां आमी समर्पण दिल्लो आसा. अशें सबार सांतांचो आमी उडास काडल्यार आनीकी सबार जाण आमचे भावार्थी क्रिस्तांव पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान मरण पावल्यात. तांणी सर्गाचें जैत जोडलां, पूण तांचें नांव त्या सांता भक्तांच्या पट्टेर ना. तांचोय उडास करून आमी हो सांता भक्तांचो दीस आमी आचरता. ताचो अर्थ आमी ह्या संवसारांत सांता भक्तां बरीं जायची. हांव सेमिनरींत आसतना एक बरो आमचो एक फॉर्मेटर आमकां शिक्षक दिवन सपात्र्याप आसलो. तो कितें करतालो, हरी एका दिसा सांजेर मागणें ते जाल्ल्यानच ताणें सांतांची पट्टी सांगची आसली. आनी आमी आमापासत विनातीकार म्हणचें. ताणें आमच्या SVD सांतांची नांवां पयलें काडचीं. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन आमी म्हणचें आमापासत विनातीकार. सांत जोसेफ फर्नांड मेड्स आमापासत विनातीकार. SVDच्या मार्तीर सांतानो सांत स्टॅनिस्लावस आमापासत विनातीकार. सांत ग्रेगरी आमापासत विनातीकार. सांत लुईस आमापासत विनातीकार. सांत अलोशियस आमापासत विनातीकार. अशें सांगता आसतना एक दीस सांता भक्तांच्या फेस्ता दिसा सांजेर ताणें त्या सांतांच्या पट्टेंतलीं नांवां सांगच्या बदलाक आमी थंयसर सेमिनारिस्ट आसल्या आमच्या सेमिनारिस्टची नांवां काडलीं. आमच्या मदें एकलो आलो विन्सी आनी एकलो हेनरी आनी एकलो रिचा आनी हांव एब्राम. अशें जायतीं जाणां आसलीं. ताणें नांवां काडून सुरू केलीं. सांत विन्सी आमकां हांसो आयल्यो, सक्कड हांसोन सुरू केलें. आनी एक परतून ताणें म्हळें सांत हेनरी. परतून आमी हांसल्या. आनी रिच्ची म्हणटना आनीकी चड हांसल्या. आनी उपरांत म्हजें नांव सांत एब्राहाम. सांत आब्बू म्हणटना सक्कड हांसतना म्हाका आनीकी चड हांसो आयलो, जोर हांसल्या. जाल्यार तो पाद्र्याप मुखार वचून आमकां विवरशी लागलो कित्याक ताणें आमचीं नांवां काडलीं गी. आनी तो म्हणलो आमकां समेस्तांक
देवान भाग्यवन जावंक सांत जावंक आपोवणें दिलां म्हणालो. आनी ताणें तें देवाचें उतर काडलें. तेसलोनिकाकारांक बरयलें पयलें पत्र 4 वसर 3 वळ. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. आमी समेस्तांनी भाग्यवन जावचीच देवाची खुशी जावन आसा. देखून तुमच्या हर एका संगतींनी निश्कळ जाया, पवित्र जाया, भाग्यवन जाया म्हणटा देवाचें उतर. देवाची खुशी जावन आसा आमी भाग्यवन जायचें, निश्कळ जायचें, पवित्र जायचें. साम पेद्रूचें पयलें पत्र 1 वसर 15 आनी 16 वळ म्हणटा. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जसो पवित्र आनी भाग्यवन गी, तुमी तुमच्या सालींत पवित्र आनी भाग्यवन जाया. हालेलुया. मोगाचें न्हू, आमी डिवायन कॉल सेंटराक रेतेरी कित्याक आमी येता? ह्या दिव्यवाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम त्या युट्यूबाचेर कित्याक पळयता? आमी मोगाचें न्हू पवित्र जावं, भाग्यवन जावंक देवान आमकां आपोवणें दिलां. क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यारच भाग्यवन जावचें, सांत जावचें. आमी क्रिस्तांव सांत म्हणलो शब्द चड वापरना. कित्याक? सांत म्हणटना आमकां दुसरोय अर्थ येता. आमी मार्केटीक सांत म्हणटा, तरकारी विकची सांत आसता, आनी हप्त्याक एक दीस सोमाराची सांत, ब्रेस्ताराची या शनवाराची, बुधवाराची सांत म्हण आसता. आमच्या गांवांत जायते वस्तू विकूंक हाडून दवरतात आनी लोक सगळो थंयसर रास पडटा, ताका सांत म्हणटात. देखून हांवें तूं एक सांत म्हळ्यार आमकां बेजार जाता. हांव कितें एक मार्केट गी म्हणून. आनी थोडे फावटी सांतेंत वस्तू सवाय देखून सवाय सांत म्हणटात. म्हळ्यार एक व्यक्ती एक बरी जिणी जियेना जाल्यार हो एक सारणी कुंटो या बुरनास सांत म्हणून अशें ताका हल्क करतात. देखून म्हाका जेन्ना आमी कोणाकी सांत म्हणना, पूण न्ही जावन पवित्र पुस्तकांत आमकां सांत भाग्यवन म्हण आपयलां. रोमाकारांक बरयलें पत्र काडल्या 1 वसरान 7 वळीर. रोमन्स chapter 1 verse 7. सांत पावल आमकां तो आपयता, देवाचो लोक जावंक आपोवणें मेळ्ळेल्यान. म्हळ्यार सांत भक्त भाग्यवन जावंक आपोवणें मेळ्ळेल्यान. थंयसर एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 1 वसरान 1 वळीर. एफेसियन्स chapter 1 verse 1. इंग्लिशांत आमी काडल्यार थंयसर आसा ऑल द सेंट्स इन द चर्च म्हणा. पवित्र सभेंत देवाची परजा समिया जेजू क्रिस्तचे पाटलावदार जावंक आपोवणें मेळ्ळेलें न्हू. म्हणजे म्हाका तुका सांत जावंक आपोवणें मेळ्ळां. सांत जावचें म्हळ्यार कितें? सांत जावचें म्हळ्यार देवाच्या सर पदवेदार सत्तेंत आमी वांटेली जावचो. ह्या जून म्हयन्यांत 2020 आनी 4 इसवेच्या जून म्हयन्यांत कार्लोस आकुतीस म्हळ्यार 15 वर्सांच्या तरणाट, तो आतां मरोन लगभग 18 वर्सां जालीं. 2006 तो मरण पावलो. 15 वर्सांच्या प्रायर कार्लोस आकुतीस एकलो तरणाटो भुरगो, ताका येवच्या वर्सा सांत म्हणून उक्त्यान पासरतले. येतोच सांत म्हणून ताका पवित्र सभेंत ताका स्विकार केला. वो कार्लोस आकुतीस ल्हान प्रायर थावनच जेन्ना ताका वाचूंक बरोवंक शिकलो, कंप्युटर मोबायल पळोवंक शिकलो, 8-9 वर्सांच्या प्रायरच ताणें सदनां केलीं इंटरनेटाचेर आंतरजाळाचेर वचून भोव पवित्र येवकरिस्तां जाल्लीं सर अजापां विजमितां. खंयसर समिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत स्पश्टरान त्या येवकरिस्तान दिश्टी पडल्या. कितले जाणांची पिडा गुण जाल्या, कितले जाणांक अजापां जाल्यान, असर्यां जाल्यान, ती सगळीं ताणें थंयसर इंटरनेटार एक वेबसायट करून ताणें सक्कड लोकांक सुवार्ता परगट केल्ली. अशें तो जीव आसतनाच ताच्या जिवितांत अजापां जालीं. तो मरता आसतना लुकेमिया पिडेन मेलो, म्हळ्यार रक्ताच्या कॅन्सर पिडेन तो भुरगो मेलो. पूण हो मेल्या उपरांत ब्रेजिलांत एक भुरगें आसलें. ताका त्या भुरग्याक कॉन्जेनिटल पॅन्क्रियाटीक डिसीज आसलें, पोटांत जिरवणेचे समस्ये. आनी ह्या भुरग्यान, ह्या चेडो भुरग्यान कार्लोस आकुतीसची एक रेलीक, म्हळ्यार तो मेल्या उपरांत ताच्या कुडीचो एक कुडको आसता तो ताणें पळयलो आनी ताका केदाळे ते पॅन्क्रियाटीक समस्या आसल्यान ओंकतलें. ताणें म्हळें मागून, कार्लोस आकुतीस वर्त्या भाग्यवंता, म्हज्या खातीर विनंती कर आनी हांव आज्ञा दितां, म्हजी वोंक रावोवन दी. वोंक रावोवन दी म्हूण ताणें फरमायता आसतना वोंक रावली आनी तें भुरगें बरें जालें. उपरांत डाक्टराक गेल्या वेळार डाक्टरांक अजाप हें भुरगें बरें जालें. पॅन्क्रियाटीक कॉन्जेनिटल ही पिडा गूण जावची पिडा न्ही, आनी ती गूण जाली जाल्यार अजाप आनी विजमितांनी जाली म्हणून ओपोवन घेतलें आनी पवित्र सभेन हें अजाप ओपोवन घेतलें. आनी एक वलेरिया म्हणलें कोस्तारिकाची एक भुरगें,
ताका ब्रेन हॅमरेज जालें कित्याक ल्हान भुरगें तें सायकल काडून वता आसतना सायकल हातावन पडलें एक्सिडेंट जावन तो मांड्या मार जालो मोतीर नातलें ताची आवय रडोन कितें करता ताणें बरें जावच्या खातीर रोमाक वता कार्लोस आकुतीसच्या फोंडार ती रडोन मागता कार्लोस आकुतीस देवाच्या भाग्यवंता म्हज्या धुवेन वालेरियान बरें जायचें तें मोतीर ना ताका पळोवंक जायना म्हाका मोतीर नातलें भुरगें तुवें मागोवन ताणें बरें जायचें अशें थंयसर रडोन मागोवन थंयसर ती रोमांत आसली दुसऱ्या दिसा कोस्तारिकांतावन फोन येता तिका तुजी धूव आज मोतीर आयल्या म्हणून आनी उपरांत आस्पत्रेक चड आनी चड टेस्ट करता आसतना त्या भुरग्याचें ब्रेन हॅमरेज सगळेंच नपय जाल्लें भुरगें संपूर्ण सगळ्यां मरी नॉर्मल चायल्ड जावन वाडोवंक लागलां तें एक वर्तें अजाप जावन आसा कार्लोस आकुतीस ती मोगाच्यान ही सकत गूण करची सकत खंय तावन आयली कित्याक थोडीं जाणां म्हणटात आमी सांता कडेन कित्याक मागोचें देवा लागीं मागो नजो गी मोगाच्यान सांता भक्ता लागीं मागचें म्हळ्यार देवा लागींच मागल्या बरी कित्याक सांत भक्तां ती आसची सकत तांची न्ही ती देवाचेर पात्य येतात विश्वास दवरतात देव पदवेदार देव सक्तेवन म्हणून पात्य येवन ताचे थंय साळा वळखन ताचो सांगात आपणावन ताचे थंय संबंद दवरून ताचे थंय एक जाता आसतना ती वळा बरी जातात जेजून तेंच म्हळां आमकां जो हांव सुवांजेल 15 वर्सां 5 वळ हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात वांटे म्हजे ते एकवटान रावा तुमी फळ दिवचे तसले जातात वय मोगाच्यानो देवा तें आमी एकवटलेल्या वेळार आमी फळ दिवचे तसले अजापां विजमितां खर्चे तसले आमी जाता सांत भक्तांनी तेंच केलें देखून सांता भक्तां वर्णुचें म्हळ्यार तांची देणी तांची तालेंतां तांची सकत वाडणुचें म्हळ्यार देवाचींच देणी तालेंतां आनी देवाची सकत आमी वाडणुची जावन आसा सांजू हांव पावल दुसऱ्या विशयांत आमी अशेंच नियाळ करता तो 1920 इस्वेतावन 2005 इस्वे पर्यंत तो वाचलो आनी तो मरता आसतना ताका पार्किन्सन पिडा आसली हात कामतले तुमी पळयलां जावंक बरो बाब साहेबाक फोटाचेर या टीव्हीचेर पळयलां जावंक तो मरच्या वेळार ताका पार्किन्सन पिडे वरवीं जायतो तो कश्टलो पूण आमी जाणा कितलो भाग्यवंत व्यक्ती ल्हान प्रायर 8 वर्सांचे प्रायर ताची आवय मरण पावली 12 वर्सांचे प्रायर ताचो एकलोच भाव मरण पावलो 20-22 वर्सांचे प्रायर ताचो बापूय सयत मरण पावलो कम्युनिस्ट देशांत पोलंडांत तो जल्मलो जाल्यार व्हड जातना भावार्थान विश्वासान तो जियेलो कम्युनिस्ट देशांत भावार्थ उक्त्यान पासारूंक ह्या सेमिनारीक वचोंक आनी पुरा अवकाश नातले जाल्यार गुपीत तो सेमिनारी गेलो सेमिनारी शिकप तो शिकलो सांगातच कम्युनिस्ट सरकारान सांगल्या बरी कोलियारिसांत खणचें काम त्या मायन्सांत खणचें काम सयत ताणें केलें उपरांत सेमिनारी शिकता आसतना तो फिलॉसॉफी बरें करून शिकून तो डॉक्टरेट जालो आनी ताच्या उपरांत तो बेगीनच बिस्प जालो उपरांत आज बिस्प जालो कार्दिनाल जालो आमी जाणा मोगाच्यान लोकां मोगाळ पाप साहेबा पैकी भोव नांवार्दीक पाप साहेब जालो भोव भक्तिवंत दैवीक काकुतीचें भक्तीपण सगळ्या संवसाराक दिल्लो तो भाग्यवंत मनीस तो जीव आसतना कितलें अजापां विचमीत जाल्यात तो मेल्या उपरांत कितें जाता एक सिस्टर तिचें नांव मारिया सायमन पियारे मारिया सायमन पियार ही फ्रांसांत आसली ती काय पार्किन्सन पिडा आसली हात पांय कामतेले ह्या सिस्टर मारियान आनी तिच्या सिस्टरांनी सांजू हांव पावल दुसऱ्या कडेन मागलें जो हांव पावल दुसऱ्या तूं भाग्यवंत देवाचो व्यक्ती जावन आसा तूं काय पार्किन्सन पिडा आसली ह्या सिस्टर मारिया की पार्किन्सन पिडा आसा तूं देवा कडेन मागोवन ती पिडा गूण जाय शंकर पार्किन्सन पिडा मोगाच्यान गूण जायना आमी जाणा एक फावटी आयल्यार पूण ह्या सिस्टर मारियाची पिडास गूण जाली धाकट्यारांक अजाप हाचे सगळे रेकॉर्ड आसा पार्किन्सन पिडा आसली सगळी ताजी खुणां तिजे तें आसली संकेत आसले तिजे तें प्रूफ आसा ताज्या उपरांत ती गूण जाल्ली प्रूफ आसा देखून हें प्रूफ एकच मातेन मानून घेवन जो हांव पावल दुसऱ्याक सांत म्हूण पासारलें आनी एक भयण फ्लोरिबेत मोरा डायस ही कोस्टारिकाची तेका ब्रेन एन्युरिझम आसलें ब्रेन एन्युरिझम ब्रेनाची एक विशेश पिडा तिणें जो हांव पावल दुसऱ्या कडेन मागलें जावन आसा आनी जो हांव पावल दुसऱ्यान हें अजाप सरकार थावन तिच्या जिवितांत केलें देवाच्या पदवेन आनी सक्तेन आनी ही पिडा संपूर्ण तरान नपय जाली पयलें ब्रेन एन्युरिझम आसलें आतां संपूर्ण तरान ना जालां कशें जालें सांता भक्तांच्या विनवणेच्या मागण्यान देखून मोगाच्यान नोव्हेंबर म्हयनोच आमी सांता भक्तांचो म्हयनो म्हणटा वय जे कोण सांत जाल्या तांचो मात म्हयनो न्ही देखून नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर आमी सर मरण पावल्ल्या भावार्थ्यांचो उडास करता भावार्थी मरता आसतना सांत जायजे म्हणून भाग्यवंत जायजे म्हणून आशेन ती जियेतात सर सक्रामेंती जोडतात पूण तांचे थंय पातकांचें इल्लें तरी मेळें आसता
ते नितळ करच्या खातीर थंयसर आसा जागो पुलगत्र, ताका म्हणटा पर्गेटरी. थोड्यान विचारचें आसा पुलगत आसा गी फादर, तुमी पळयल्या गी? हांवें म्हळें हांवें पळोवना, पूण तुवें पळयलां, तुवें पळोवनाय. तर पुलगत्र म्हळ्यार एक जागो म्हणून चिंतचे न्ही. संवसारांत भौतीक तरान जागे आसतात, बगार पुलगत्र म्हळ्यार इट इज अ स्टेट, एक स्थिती. आमी मेल्या उपरांत थंयसर 7 संगती आसात. आमच्या मालगाड्यांनी आमकां 3च संगती सांगल्यात, 4च संगती सांगल्यात. निमाण्यो 4 वस्तू, मोर्न, जडती, यमकोण, सर्ग. पूण न्ही जावन आमकां भावार्थ्यांक 7 संगती आसात आमच्या मरणांत. कितें तें? पयलें मरण. मरण जाल्या उपरांत कुडीचें जिवंतपण. कुडीचें जिवंतपण जाल्लेंच जे कोणें देवाक संपूर्ण तरान नेगारला, तिरस्कार केला, तांकां आसा यमकोण. आनी जे कोण देवाक देवाचेर पातयेल्यान देवा सवें भागीवंत जावंक, सांत भक्त जावंक स्विकार केला, पूण संपूर्ण तरान नितळ जावंक जावना ह्या संवसारांत, तांकां नितळ करची स्थिती असो जागो जावन आसा पुलगत्र. आनी पुलगत्रेंत नितळ जावन येता आसतना थंयसर सोमयाचें येणें जातलें. आनी सोमयाचें येणें जाता आसतना सोमी सगळ्यांक सांता भक्तांक पुलगत्रेंत नितळ जाल्ल्यांक आनी संवसारांतूच सोमया जेजूच्या कुर्साच्या मरणांत नितळ जाल्ल्यांक सगळ्यांक घेवन तो सर्गार वतलो आनी सासणाच्या सासणांत तें जियेतलें. हांव प्रेज द लॉर्ड. अशें 7 संगती आसात. हांव सांगतना चुकलो जाल्यार परतून हांव सांगता. पयलें जावन आसा मरण. मरण जाल्या उपरांत जिवंतपण. जिवंत जाल्या उपरांत आमची जातली झडती. आमची झडती जाल्या उपरांत वय थोड्यांक आसा यमकोंड, नास जातल्यांक आसा यमकोंड. आनी सर्गार वचोंक आसल्यांक आसा ती स्थिती नितळ जावची पुलगत्र. आनी पुलगत्र नितळ जाल्ले तक्षण सोमी प्रत्यक्ष जातलो, दुसरें येणें, आनी सोमी आमकां सगळ्यांक व्हरून वेतलो सर्गाक. अशें 7 संगती आसात. वय देव आमकां समेस्तांक नव्यान रचन करूंक आशेता. उगडापणाचो बूक 20:1 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 5. आपले हांव सर संगतीन नव्यान रचन करतलो. देखून मोगाचें देव म्हाका तुका नव्यान रचन कर, सर्गींचे नागरीक आमकां करूंक तो आशेता. तर आमी कितें करीचे? आयको इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच देव. सगळ्या तुज्या काळजान, मनान, आत्म्यान, सक्तेन तसो मोग कर. आनी जेजू मुंदरसून आमकां सांगता थंयसर मार्काच्या वांजेलान 12व्या वसरान 20 आनी 8 वळीर तावन 30 आनी 4 वळ. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28 to 34. जशें तूं तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्यासोय मोग कर. देखून आमकां आसा उपादेश समियातान मेळ्ळलो. आमी देवाचो मोग केल्यार पावना, आमी एकामेकाचो मोग करीचे. कित्याक आमी केवळ देवाचो मोग केल्यार आमी फारिजेवा मरी जावयेत. हांव देवाचो मोग करता, म्हाका मनीस कोण नाकात. वी कॅन बिकम व्हेरी फारिजाईक. देखून जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलान 5व्या वसरांत 20व्या वळीर, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 20, तुमची धर्मदिश्ट फारिजेवांच्या धर्मदृश्टी प्रास वर्ती जायना जाल्यार तुमच्यान देवाच्या राज्यान प्रवेश जावंक जायना. देखून मोगाच्यान आमी केवळ फारिजेवां बरी जावचें नाका. केवळ देव मात्र म्हाका जाय. फारिजेव कितें म्हणटाले? देव म्हाका मात जाय, मनीस नाका. मनशांक ते लुटतले. आनी थोडे जाण आसात मनशां सांगात मात जी येतात ते म्हणटा देवाक हांवें पळोवना, म्हाका मनीस मात्र जायचे. ते केवळ एक समाज सेवक जातात, समाजान सेवा करतात, पूण मागणें, रजार, मीस, सक्रामेंत तांकां नाका. पूण मोगाचें तसले एक दीस ना जाल्यार एक दीस निराश जातात. कित्याक मनीस केदाळे अनउपकारी, मनीस सबारपोटी घात करता. आनी तिसरें जावन आसात थोडीं जाण आसात देवाचेरय पात्यनांत, मनशांचेर पात्यनांत. ते स्वार्थान जी येतात, तांच्या स्वंत लाभा खातीर मात्र जी येतात. आनी तसले जावन आसात मोगाचें नास्तीक आमी म्हणटा. देंवसारां बरीं, सैतानां बरीं, तांचें मात्र बरेंपण तांकां जायचें. पूण 74 तराचो लोक देवाचेर पात्यता, देवाच्या एकवटांत देवान सांगिल्ल्या बरीं एकामेकाची सेवा करून जी येतात. वय समी जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलान 25व्या वसरांत 40व्या वळीर, मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40, जे कितें तुमी म्हाका म्हज्या ल्हानांतल्या भावा भयणी खातीर केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. मादर तेरेसान ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी थंय जेजूक पळोवन तांची सेवा केली आनी ती देवाक मानवाली. सांता भक्तान तेंच देवाच्या एकवटान ती रावली. देवान सांगिल्ल्या बरीं पेल्यांची सेवा कर, पेल्यांचो मोग कर, तिची येयली. पेल्यांचो मोग करचो म्हळ्यार पेल्यांची सेवा करची. कित्याक बऱ्या सामारिया घराची वपार सांगतना थंयसर अकरेक जो देव जेजू कडेन विचारतात म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? तितल्यार जेजू तांकां म्हणटा कोण कश्टांत आसात तो तुजो पेलो.
कश्टांत आसल्या गरजेवंतांची सेवा कर मोगाच्यान आमी सर्गींचे रास आपणायचे आमी खंडीत जावन मोगाच्यान एक सांज जायचे भाग्यवंत जायचे जाल्यार देवाच्या मोगान देवाचें आराधन करून जियेचे आनी हेरांची सेवा साखरी कर हेरांच्या गरजेन पावन आमी जियेचे विशेश मोगाच्यान ही सेवा साखरी करून खंय खंय सगळ्या संवसार भरवेचे नाका पयलीं आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान साल्वा साव जोडच्या खातीर तांकां बगसून तांकां समजून घेवन माया मोगान जिवन आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्याच्या साल्वासांव आमी जोडून घेवया उपरांत मोगाच्यान आमच्या वाड्यांत आमच्या शेत सामारा माया मोगान एकवटान आमी जिवया एकामेका बक्षिया एकामेका कितेंय सोडून आसल्यार राजी संधान करून घेवया देवाची भुरगीं जावन आमी जिवया मोगाच्यान मुंदरसून आमच्या फिरगज कुटुंबांत आनी विशेश आयोग आसात आमचे दुसरे कमिशन आसात SVP आसा विन्सेंट डी पॉल सोसायटींत ह्या मोरयाच्या सोडालिटींत ह्या आल्तार भुरग्यांचे ची दोतोन शिकोवच्यांत ह्या भुरग्यांची दोतोन शिकोवच्यांत ह्या कोयानांत विविध तरांची सेवा कर मोगाच्यान आमी देवाचीं भुरगीं ह्या संवसारांत चड आनी चड पवित्र भाग्यवंत आनी सर्गींचे राज्य आपणावंक योग्य जाल्लीं जावन जिवंक देव आमकां कृपा दिवं दी आमी दोळे धांपून आमी ह्या घडये मागया देवाची कृपा तुमच्या समेस्तान ते व्हाळून येता पिडेस्त आसा तुमच्या मदें ते गूण जातात ह्याच घडये कोणाक काम जाय तुमी मागून आसात देव तुमकां बऱ्यांतलें बरें काम गांवांतच या परगांवांत या विदेशांत खंय जाय विच एवर कंट्री गॉड इज ब्लेसिंग यू विथ दॅट जॉब अँड गॉड इज ब्लेसिंग यू विथ दॅट प्रमोशन सर्गींचे बापा तुजी भुरगीं आशेतात तें प्रमोशन तांच्या कामाच्या जाग्यार तांकां तूं फावो कर त्या बिझनसांत आनीकय चड आशिर्वाद बेसांव फायनान्शियल ब्लेसिंग ती आशेतात तेंय तांकां फावो कर तांच्या कृषेंत बरें बेळें ती आशेतात बरें बेळें तांकां जावन दी वेळार बरो पावस मेळोन दी आनी जे कोण बांय कोणटा तांकां वेळार बरें उदक मेळोन त्या बोरवेलांत त्या बांयत तांणी नवे वय एक्सपान्शन तांचे बिझनस करतना नवे एक्सपेन्शन करतना नवे अवकाश ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां मेळोन दी काजो जावंक आशेतल्यांक वेळार जिवीत असो सांगातीन तांकां मेळोन दी भुरग्यांचे देणें आशेतल्यांक सर्गींचे बापा भुरग्यांचे देणें तूं फावो कर कुटुंबांत शांती समाधान एकवट फावो कर झगडची मनस्थापन आसच्या गोबायलांक नव्यान एकामेका बगसून माया मोगान जियेशें कर भुरग्यांनी आवय बापाय विधेय जायशें कर वायट सवयांक अळग जाल्ली ल्हान भुरगीं जावन दी तरणाटीं जावन दी वायट सवय सोडून परतून भाग्यवंतपणाच्या पवित्र वाटेन चलोवन दी सर्गींचे बापा कोण घर बांदूंक आशेता तांकां एक वेळार घर बांदूंक तांकां फावो कर हे सर गरजो तुज्या मुखार आमी दवरता भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेत तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाच्यान तुमच्या सांगता हो भाग्यवंत वेळ करसूंक म्हाका वत्तो संतोश तुमी सर देवाची भाग्यवंत जावंक सांत भक्त जावंक आपोवणें मेळ्ळेली देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी केदाळे पयत पुस्तक वाचा केदाळे देवाक अर्गां वकाडणी दिवन देवाचें आराधन करा सक्रामेंताचें जिवीत तुमी जिया तुमच्या इगर्ज मातेंत तुमच्या इगर्जेंत केदाळे एकवटान तुमी जिया केन्ना तुमकां अवकाश मेळटा दैवी कोलो रेतेर मंदिराक भेट दिया हांगासरय तुमी रेतेर करा म्हजें नांव हांगासर आसा म्हजे फोन नंबर हांगासर आसा वेबसायट ही हांगासर आसा केदाळे तुमच्या गरजेन तुमी फोन करियेत हांव तुमच्या गरजां खातीर मागतां तुमी म्हज्या गरजां बसत मागा तुमकां समेस्तां देव बरें करूं.